सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. आलेलुया. कित्याक जाका तूं वोवंक फावो जाल्ली. आलेलुया. तो आपणे सांगिल्ले बरें जीवन जाला. आलेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग. आलेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव अंकवारी मोरये. आलेलुया. कित्या सोमी खरोच जीवन जाला. आलेलुया. प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवीं संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माये अंकवार मरिये मरिफात ससनाचे जीन येसू संतोष आमकां लाबासो कर म्हण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आनी आतां एक खंतेर्स सर्व पिडिस्तां पासत प्रत्येक रितीन कोरोना पिडेन कश्टनाच्या आमच्या भावा भयणी पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां नेवा. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. न मानमुरी कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जुक्षीचे जेजू, भागिवंती मोरये देवाचे माये आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशी आतां आनी सदांच सर्वता. आमेन. आतां मौनपणी पवित्र मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक
आमकां आमी तयार करया. प्रवेश गिताद्वारे ह्या मिसाक सुरवात आमी मागया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट
तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करचे सर्व आमी ताजे पाटलावदारांक आज जेजू क्रिस्त आपयता आनी सांगता हे म्हजो पाटलाव कर. दुसऱ्यांच्या विशयान चिंते नाका. हांवें तुका आपयला आनी एक क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक हे आपोवणें दिता. आयचे मिसाचें बलिदान पेटयता आसतना आमकां समी देवा मुखार दवरया. आमचें उणेपण ताच्या मुखार दवरया. कितेंच आमचें जिवीत जावं दी. जेजू क्रिस्तान हें वर्तें आपोवणें म्हाका आनी तुमकां दिलां. आमच्या जिवितांत ताजो पाटलाव करूंक जेजू क्रिस्ताचो आदार मागया आनी ससाय मागया. आमी केली सर पदकां मोतीक हाडया. ताज्या बोगसाणें मागया. नितळ आनी निर्मळ काळजान आयचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बगून ओंकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदूदार देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्पदूदार देवा आमच्या बापा, पास्कांची परब आमी संरमतना तांतू आटापिल्ल्या पवित्र कुटांचो फळ आमच्या जिवितांत आनी दिसपडते सालेन दाखोवन दिवच्याक तुजे कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचप. तवळ आमी रोमांक पावतस पावलाक आपणाईंतल्याक रावूंक परवानगी मेळ्ळी. पूण ताका फारो करूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत पावलून जुदेवांच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें. ते जमो जातच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांत धाडलेलो एक बंदिवान तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांत लाभलेल्या रिती रिवाजे विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमांगारा अधीन म्हाका ओपसून दिलो. म्हजी दर्याप्त जातच म्हाका ते सोडच्यार आसले. कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो तसलो अपराध हांवें केल्लो ना. पूण सुदैवानी हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्ती लागची नीत मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परचे विरोध फिर्याद व्हरूंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळेवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल परजेक आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या खोड्यार आसा. पावल थंय आपल्या
भाड्याच्या बिडरांत पुरती 2 वर्सां रावलो आनी आपणाक भेट करूंक आयलेल्या सकटांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकी भिये नासता देवाचें राज्य ताणें परगट केलें आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता विशांत शिकवण दिली. देवाचें उतर, देवाचें उडुपकार. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सर्वेस्पर सर्गार आपल्या सिंहासनार बसला. पूण ताचे दोळे भुमीचेर ताणें खंसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशांची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें खोट्यांक देव वरून पळयता. अनितीक लबदल्यांक तो कांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर खरोच नितीवंत, शेगूण ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामळ देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. सता सतोत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सुमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी पेद्रोन गुवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस फाटल्यान येतलो तो दिसलो. हाणें त्या संजेर जेवणार जेजूच्या हृदयार तेंकून, सोम्या तुका गतान पराधीत करतलो तो कोण म्हूण विचारलें. हाका पळोवन पेद्रोन जेजू लागीं विचारलें, सोम्या हाका कितें राखोन आसा? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसर ताणें वांसा जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरचो ना म्हणली सांगणी बाबा मदें विस्तारली. पूण तो मोरचो ना म्हणून जेजून म्हणलें न्हय, बागार हांव येसर ताणें वांसा जाय म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण ताणें सांगलें. ह्या सर संगती विशांत तो शीस साक्ष ताणें ह्यो संगती बरोवन दवरल्यांत ताजे साक्ष खरी म्हणून आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात. त्यो सगळी एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी ती पुस्तकां आटापूंक संवसार पावनासो म्हूण म्हाका दिसता. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयण्यानो, क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मल्ले हर एक भुरगें वा भुरगो आपल्या आवय बापायन तावन जेजू क्रिस्ताची साळावळ वळख घेता. तशेंच जावं पुरो दुतोनी निमती जावं पुरो इगर्जेक येवन जेजू क्रिस्ताची साळावळ जायत्या रितीन आनी बऱ्यान बरी जोडता आनी एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक सर गरजेचें शिकाप ल्हान तावनूच
जावंक पुरो कुटपां तावन जावंक पुरो वडिलां तावन जावं पुरो इगर्जेंत जावंक पुरो रेतीरे तावन अशें आमकां शिकोवन मेळटा आनी जायते फावटी आमी हें जिवीत आमी जियेता पूण जर तर आमची नदर 20-25 वर्सांच्या पावतना जायते फावटी जायती जाणांनी एक विसवणी करची आसा ल्हान तावन मेळिल्लो तो भावार्थ तिरान सांबाळचोगी त्या सुवातेन मुखार चलचेंगी वा जायतीं जाणां आमकां आसूंक पुरो वळखीची आसूंक पुरो क्रिस्तांव धर्म सांडून दुसऱ्या धर्मा फाटल्यान गेली जायते कारण आसूंक पुरो जायतो तांच्या पर्सनल जिविताची थोडी दृश्टांत आसूंक पुरो पूण आमी विचारूंक जाय कित्याक थोडे जण जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करूंक दिसतात तशेंच थोडे जण जेजू क्रिस्ताक पाटलाव करचें सोडून आपलीच वाट धरतात पूण तसल्या सर्वांक आयच्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त शिकोवन दिता तूं म्हज्या फाटल्यान ये आयच्या वांजेला पयलें कालच्या वांजेलांत आनी ताच्या पयल्या वांजेलांत जेजू क्रिस्त आनी पेद्रूच्या मदें जाल्लो तो संवाद आमी पळयला आनी आमी आयकला आनी सांग पेद्रू आशेता ताजे सांगाता दुसरेय ताजे सांगातात आसूं आनी जेजूचो मोगाचो शिसाक तो पळोवन जेजू क्रिस्त सांगता सम्या म्हाका तुवें हें आपोण दिलाय ताका कितें आसा म्हाका तुवें सर म्हज्या शिळ्यांक म्हणून तुवें आपयलाय तर तुज्या मोगाच्या शिसाक कितें आसा क्रिस्ताक पाटलाव करूंक वा क्रिस्त एक जावंक ही जावन आसा आपोवणें हर एकल्यांक वैयक्तीक आपोवणें जेजू क्रिस्तान दिवचें त्या देखून जेजू क्रिस्त हर एकल्यांक वैयक्तीक आपोवणें दितना हर एकल्यांक एक वैयक्तीक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा जाय एक जिम्मेदार आसा जाय कित्याक म्हाका तें दिल्लें आपोवणें म्हज्या जिवितांत हांवें खरें करी जाय आपोवणें वैयक्तीक आपोवणें सामुहीक न्ही त्या देखून म्हज्या जिणेच्या आखरेक म्हजी झडती करतना देव झडती करता म्हज्या जिणयेंत हांवें कशें जेजून दिल्लें देवान दिल्लें तें आपोवणें बऱ्या रितीन जियेलां जावंक पुरो आज हांव एक याजक जावन हांवें जेजूचें आपोवणें स्विकार करून म्हजें जिवीत ताच्या आपोवणे प्रमाणें हांवें जिवंक जाय तुमी एक आवय जावंक पुरो एक बापूय जावंक पुरो एक भुरगो जावंक पुरो पूत जावंक पुरो दूज जावंक पुरो हर एकल्यांकी आपलें वैयक्तीक आपोवणें देव दिता आनी जेजू क्रिस्ताची पाटलाव करूंक आमकां आपयता त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो हे आपोवणें जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें सांबाळया आनी तशेंच एक बऱ्या वाटेन समकोन जेजू क्रिस्ताची साक्षी जावंक आयचो वांजेल आमकां सर्वांक आपयता दुसऱ्यान जो आमच्या वांजेलाचो आखरेची थोडी उतरां आमी पळयता जायतें आसा बरोवचें जाल्यार पूण केवल तुमी पातये जाय म्हणून इतलेंच बरयलां तर वांजेल एक हिस्ट्री बूक न्ही वांजेल बायोलॉजीचो बूक न्ही वांजेल जावन आसा जेजू क्रिस्ताक पातयेवंक बरयलीं थोडी दृश्टांतां थोडी शिकोवण त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणी जेजूचे उतार आमी आयकतना जेजूचे उतार आमी वाचतना आमच्या मदीक आमी हाडया त्याच जेजू क्रिस्ताचो आदार आनी कृपा मागया जेजू क्रिस्ताक पातयेवंक आमचें जिवीत ताज्या उतरां प्रमाणें जिवंक जाय जाल्लो आदार आनी ससाय आमी मागया स्वीकार
उदारपणान वावरामी केलो तुवेंच दिल्या देण्यात ग्रासम सोडलो तुझ्या उदारपणान काळीक जावन तो समर्पिता भक्तीन आनी गोडा मोगान घे बापा घे हुंडो घे बापा घे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पोजूदार देव बापाक मानता दसलें साव म्हूण मागात सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मो आमच्या पथकांचे भोगसणे देखून नितळ काळजान तुझ्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुझ्या आत्म्याक धाड म्हूण मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्याशी सांग पडलो आनी ताज्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार सोडलो अशें ताणें केली आमकां आमच्या देवपणाचे भागीदारा देखून पातकांच्या संतोषाच्या आनंदान उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सर उदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं सर्गाने संसार उल्हासाच्या वैभवान उंसर्गी तुकांचे जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उंसर्गी तुकांचे जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परीच्या वाण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्नीक कराराचे हें रगत पातकांच्या बगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासा करात बावर तसो गुड परगतुया सारी पूर्ण जीवन पोळा भरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणासने पुन्हा जिवंतपणासने भक्तीपणाचो उगडास करता आनी हो जिवीत सवण आनी सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रिथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. अवंकार मोरे देवाच्या माये संगाती बगे होवन झुजे तिजो निस्कळंक पती आनी बगे होवन धरून तांणी सरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दिर्घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समकायेव. तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेलां मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया कुणी ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागेन आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सौम्य जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पळय सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळयले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमचे भितर म्हाका पावना पूण म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो भोग. सुमी कितलो उदार आकृतीचे म्हणटा सर्वांक दिता आदार बोगसून सदां दया रक्ताच्यो झरी वारयल्यो ताणे कुर्सा आमचे पासो दिसरात मागता तो सर्गा क्रिस्ताचो मोग. क्रिस्ताचो मोग तो कसो तो वाटापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीठ मेन नासलोलो क्रिस्ताचो मोग. कावने तावून
कुर्सा पोऱ्यान मोग ताणे केलो मोगाचो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मागण्याक दयेन कांदे आदलो रिती सापोवन सोडवण्याच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलाय त्याच परिपूर्णाची विता पाठ करून तुज्या आत्म्याक पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुझे भक्त करूंक आमकां निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सरपोदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे वोटुकार कार्मेल सायबिणीचे नोवेन हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हणून वाखणता आपणाचे सच्चारण दसी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताज्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सारूम काळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडयार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतली गरजे आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलीच्या फुला स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुजे परी बोळे माये कतनातले अंकारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ए धैर्य सुकरा म्हूण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हळ्यार दृढ पातयेणेन आनी तिरभर वशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरज्यो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता सर आमचे वैयक्तीक तेसावां मुरये मुखांत जेजूचे आमी दवरया प्रत्येक जावन कोरोना पिडेंतान वळवळच्या सर्वांक आमचे वळखीचे जावंक पुरो आमच्या घरा कोरोना पिडेंत वळवळचे आसा जावंक पुरो ह्या सर्वांक आमी देवाक समर्पिया उगडास कर ये भोव दयाळी अंकारी मोरये तुज्या आसऱ्याक दवललो तुजो आदार मागिल्लो तुजी मध्यस्थिके सोदल्लो कोण पुणे कुमोक मेळनासतना केलो म्हणून केदींच कोणेंच आयकूंक ना ह्या पत्येणेन धैर्य घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे अंकारीचे अंकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतिश्ट तुज्या मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी आमेन नमान मुरये कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू भगवंती मरी दोषमे आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम पसत विनंती कर नमान मुरये कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू भगवंती मरी दोषमे आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम पसत विनंती कर नमान मुरये कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फाळ जगुसीचे जेजू भगवंती मरी दोषमे आम पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन कार्मेलीच्या सुंदर राणये आम पसत विनंती कर अर्गा ये भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडलेले सर उपकाराक अर्गां दिता व्हड्या पातयेणेन तुजी बेंतीण घालच्या सर्वांक कश्टा अनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी आमकां तूं एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाचे कृपे वरवीं आमेन
आशीर्वाद आमकां Bagin Kristaची कृपेन आमकां आमची दुआ आमच्या दिसमंतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.